with whom this panchayat was there? This 2024 सरपंच तो जाल्लो he was a sarpanch that time. हे was सर 2022 जे इलेक्शन जालें तेन्नासून आयज बसून सरपंच रोशन रेडकर 22 टील आतां ताका डिस्क्वॉलिफाय केला पळय तितले पासून रोशन रेडकर आसा सर. सो आतां तेणें सायणी ज्यो मारल्या ते तेणें इतलेंच म्हणूंक जाता की आपल्याच्यो सायणी न्हू म्हणून अशें म्हणूंक शकता तो आतां येवन पुलिशेन. कित्याक तेणें तेतूं सगळ्या मिडियाक आनी जे लोक येयल्ले आयकोन तेजी वॉयस मॅसेज की आपणें कांयच करिनासतना पुलीस आपल्याक हॅरेस करता आपल्याक इम्प्लिकेट करूंक सोदता म्हणून तेणें येवन सांगचें आतां की बाबा हो आपूण न्हू म्हणून तो मी नवेच म्हणूंक जाय तेणें येवन. इन शॉर्ट तो आपूण न्हू म्हणजे आपणें हे सायन मारूंक ना. आनीक तो कितें म्हणूंक शकता. तेणें मारल्या जाल्यार तेणें वय म्हणूंक जाय न्हू आपणें मारल्या म्हणून तेच दीस तर आमचेर कित्याक घालता तर तो. पॉलिटिक्स कीप असायड. पॉलिटिक्स इलेक्शनाक तेणें फुडल्या अवश्य बसचें पूण असली नाडिंगपणां करून न्हू. आमी नाडिंगपणां करून इलेक्शनाक बसोंक ना. आमी कितें आहा तें स्ट्रेट उलयता फाटल्यान उलयना की तेणें येवपाचें आनी इलेक्शनाक बसपाचें. असली नाडिंगपणां करून तो सिंपथी गेन करतलो ना. हितून सिंपथी ना बाबा. तूं इनवॉल्वमेंट आहा तुमचें हे केशीन तुजें इनवॉल्वमेंट आसा म्हणून तूं काडून ते आमदाराचेर घालप तूं काडून ते मुख्यमंत्र्याचेर घालप ना. फावंडेशन तुवें स्टार्ट केला. यू हॅव टू फेस द कोर्ट. यू हॅव टू फेस द पुलीस. प्लीज कम ओपन. तूं लिपोन कित्याक आहा. वाय आर यू हायडींग. फ्रॉम हूम यू आर हायडींग. तुवें जर कांयच करूंक ना जाल्यार तूं यो मरे फुडल्यान. कोर्टान पयलें न्हू तेजें 33 NOC म्हणून ताका बेल दिवंक ना न्हू. यू टेल मी एनी अदर रिजन कोर्ट कॅन डिनाय हिम बेल. Court has denied him bail only one reason, that he has signed 33 NOCs. Now whether he has signed or not, he has to come and tell in the police. He is not told in the court that he has signed or not signed. Tene admit karung na. I was reading his paperwork. Okay. So it is very simple. Thank you. Good night, sir.